आयज हो जो कृषी मेळावा आयोजित केल्लो त्या कृषी मेळाव्याक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाच्या वतीन झोनल एग्रीकल्चर ऑफिस पेडणे हांगा उपस्थित आसले आणि तांचे आमी शेतकऱ्यांक जे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे जे स्किम्स आसा त्याच्या बद्दल शेतकऱ्यांक माहिती दिली. तदनंतर हांगा कृषी कार्डाचो जो कावंटर आसलो तो आमी सेटअप केल्लो. वेजिटेबल सीड्स आसा जशे आमदारांनी डिक्लेअर केले, अनाउन्स केले, ते वेजिटेबल सीड्स आमी लोकांक डिस्ट्रिब्यूट केले. तशेंच हांगा मशिनरीचे कावंटर्स आसले जे लोकांक मशिनरीज घेवपाक जाय तांकां सुद्दां आमी मशिनरीचे कावंटर सकयल अवेलेबल करून दिल्लेले आसा. आणि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाची इन डिटेल स्किम्स जे खंयच्याच खंयच्या राज्यां कडेन आनी ज्यो स्किम्स ना ते एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आमचे स्किम्स शेतकऱ्यां खातीर दिवपाक करता. आणि एक लोकांचो मोटिवेशन, एक मोरल जो हाय करपाक जाय. फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर डेवलप करपा खातीर तांकां मोटिवेशन जाय किंवा लोकां पर्यंत ती इन्फॉर्मेशन दिवपाचें काम आमी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान केल्लें आसा. थँक्यू. नाव कशें पडटा? म्हजें नांव धीरज श्यामसुंदर परब. घेडो तुमी? हांव असिस्टंट एग्रीकल्चर ऑफिसर. हालींच कायदो काडला आमच्या सरकारान शेतां विकूंक मेळची ना म्हणून. कित्याक कायदो कित्याक काडला की आयज काल शेतां सुद्दां लोक विकूंक लागले. कित्याक पडीक शेतां दवरताले आनी कोण कल्टिवेशन करिनासले. ताका लागून शेतां सरकारान कायदो कसो हाडलो की शेतांत विकूंक मेळची ना. सो आतां शेतां विकूंक मेळची ना जाल्यार शेताचेर कल्टिवेशन स्टार्ट करचें पडलें, पीक उत्पन्न करचें पडलें. ताका लागून आयज जो आमी कृषी मेळावो दवरला आमच्या एग्रीकल्चर ऑफिसरान तुमकां वेरियस स्किम्स कसले स्किमी आहात, आमकां शेतकऱ्यां खातीर कितें कितें करूंक मेळटा ते स्किमी तेणी एक्सप्लेन केल्ले आहात. जर तुमकां स्किमी कळोंक ना तेणी एक्सप्लेन केल्या जाल्यार स्किमीक लागून एक कावंटर केल्लो आहा, त्या कावंटराचेर वचून सोजमून घ्या. कित्याक खुबशे सरकारान हे स्किमी केल्ले आहात जे आमकां बेनिफीट जातले शेतकऱ्यांक. तशेंच कृषी कार्डाचे कावंटर्स आहात, मिशिनरीचे जे मिशीन सकयल दवरल्यात वयतना तुमी तेचे इन्क्वायरी करचे कितली सबसिडी मेळटली. थोड्या मिशिनाक 50% सबसिडी आहा, थोड्या मिशिनाक 25% सबसिडी. ती सोजमून घ्या आनी शेती विशीं एक ग्रूप करा. म्हाका दिसता एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान स्कीम